बुधवारा पावसान गोंयकारांक शेप लायलो. ह्या फुडें 3 दीस गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर घसघशांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर जतनायेची शिटकावणी हवामान अधिकाऱ्यांनी दिल्या. पावसाच्या माऱ्याक लागून भाजी आनी दुदाची पुरवणेचेर परिणाम जाला. पावसाच्या उदका बरोबर घाण उदक व्हावूंक लागिल्ल्यान भलायकेचो प्रश्न निर्माण जाला. उटंगराचे पावस वाऱ्यान गोंयचो सैम हालोवन सोडलो. जायते कडेन रस्ते भरून व्हांवताले, घरांनी उदक वतालें, वीज गेली. बरेच गांवांनी पावसा आदली कामां करूंक नाशिल्ल्यान सार्वजनीक मालमत्तेचेर लुकसाण जालें. चांदेल, हासापूर सावन ते मायणां, नावेली आनी कुंकळे चिंचणी मेरेन पावसाचो सांवार पळयात. For 24 hours, the rainfall was less, but from today up to another 3 days, this rainfall is going to be more. That is very heavy to heavy rainfall at many places. But on 4th day, this is going to be less. Fishermen are advised not to enter into the sea and just they should wait for the clearing this weather to the clear. No, be prepared alert is already issued for the administrative divisions and it has already been communicated to them. ह्या गावचे सगळे ह्या जवळजवळ 4 किलोमीटर अंतरावर त्या साईडला अडकलेत. आपण बघू शकता की हे जे शटर दिसतंय ते गेले 2 दिवस अर्ध शटर झालं होतं आणि त्याच्यात पूर्ण पाणी भरून तिकडे सलून आहे तो त्याचं पण नुकसान झालेलं आहे. आपण पाठीमागे पण बघू शकता किती गाड्या थांबलेल्या आहेत आणि तिकडे भरपूरच म्हणजे ह्या 20 वर्षात आम्ही जेवढं पाणी अनुभवलं नाही तेवढं पाणी इकडे आम्हाला ही भयंकर स्थिती इकडे निर्माण झालेली आहे. तो आता होई आमगेलो तो एक टाकी दी कितें आम मुसांग एक वरा मुसांग ही भेंडी सारकी देयल्या वाऱ्याचे पाजे मोळाचे सांग देयल्या. सकाळ सावन आमी फायरा फोन मारताय सकाळ 10 वरांसान आज सुद्धा पासून अजून फायर ब्रिगेड पावलो ना. जाल्यार तूं म्हाका सांग हे फायर ब्रिगेड हे मोण गोर पोटोले लोक भितर पळ बोतो तेदो येतले. आमगे तळ्याकूय इफेक्ट जाला. आयनडींक सगळी उद्या व्हडांतल्यान व्हांवून गेला आयनड म्हणटा रायतळ्या कडचे. हे आमगे एक इन्स्पेक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.